जेटी बांदप किंवा नॅव्हिगेशन चॅनल ड्रेच करप तो सुद्दां अधिकार ते आमकां दिता अंडर MOU आनी तूं सांगता म्हाका MOU करूं नाका म्हणून. म्हणजे आय एम टेकिंग द पावर विथ मी. Act of Parliament has already converted the river of national importance. They are not nationalized. सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड दितलो तुका जाल्यार MOU कित्याक? हय. IWAI, Inland Waterways Authority of India, has agreed that Captain of Port will identify project and IWAI will give funds for it. And if any project IWAI will take up, then it will be done only after consulting Captain of Port only. हो MOU तो भाग असा. MOU protects us totally. आणि त्यामुळे MOU करप न्हय हे आमी आमच्या पायाचेर फातोर मारून घेवप. जेटी बांदपाचें काम आमी करतले, जेटी ऑपरेट आमी करतले. एवरीथींग वील बी डन बाय अस. दे वील ओन्ली फंड इट. आनी तांच्याच सायडीकच्यान कोंट्री मनीस हाडचो पडटा म्हणून MPTक तांच्यानी नॉमिनेट केला. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक भितर इन्क्लूड करचो हो डिमांड गोवा फॉरवर्डाचो आशिल्लो तो आमी ऑलरेडी करून घेतलो. सो MOU इज अ मस्ट. MOU केलो ना जाल्यार तांकां येवन हांगा कितें तें करचें पडटलें. आमकां दिल्ली खरेंच धांवचें पडटलें. इनलँड वॉटरवेज, द नॅशनल वॉटरवेज ऑर इनलँड वॉटर नॅशनल वॉटरवेज ऑफ इंडिया ते पयशे दितले आमकां. दॅट इज ऑल्सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट. पयशे दिवपाक मेळटा जर तुमी MOU सायन केलो जाल्यार. आता ऑलरेडी पावर तांचे कडेन आसा कोर्टाच्या हाज्या पार्लमेंटाच्या एक्टा. प्रश्न असो आसा की हो प्रस्ताव फाटी घेवचो. जेंकां मान्य आसा तेंच्यांनी हय म्हणचें, जेंकां मान्य ना तेंच्यांनी ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. डिव्हिजन. हो प्रस्ताव आता हांव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. दोज वन इन फेवर ऑफ दीस रेझोल्युशन. Those who are in favor of the resolution. 4 5 6 wrong गेला तुम्ही ह्यातल्या 10. Those who are in against of the resolution, please stand up. पार्टीत केला बरं. क्विज तो चर्चिल न्यूट्रल. 21 versus 10. The resolution is defeated.